नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आईचे कविता फुललेली काणी हे कार्यक्रमांतू हांव प्रस्तुत करची कविता आई भारती. वय आजी जनवरी 26 तारीख म्हळ्यार आमगेले गणराज्योत्सव दिवस. सगळ्यांकय गणराज्योत्सवाचे शुभाशय हांव सांगता. गणराज्योत्सवा दिवस तुमी सगळ्यांनी आजी टीव्हीर पळोवन आसताची. राजपथांतू आमगेले विभिन्न संस्कृतीचे तुमी प्रदर्शन विविध स्तब्धचित्रां मुखांतर पळयलेले आसता. विविध राज्याचे सांस्कृतिक वैभव तुमी तांतू पळयलेले आसता आनी आमगेले मिलिटरी सामर्थ्याचे प्रदर्शन जाल्लेलें आसता. विविध आमगेले सशस्त्र पड्यांनी आमगेले राष्ट्रपतीक एक सॅल्यूट दिवत तसल कार्यक्रमूय पळयलेलो आसा आनी परमवीर चक्र असल पुराय पदक हांगा प्रदान केलेले आसता. आनी गणराज्योत्सवा फुळ दिसू पद्म प्रशस्ती घोशण जावन ताजे प्रदान जावचे आसता. अशी गणराज्योत्सवाचे एक संभ्रमाचे संदर्भारी आई भारती म्हळेले हे कवन बहुशा आमगेले कोंकणीचे एक सांस्कृतिक स्तब्धचित्र प्रदर्शित जाल्लेले आसल्यार तांतू कसकसले प्रदर्शित जावेत म्हळेले एक कल्पना मनाक हाणू बरयल तसले कवना आई भारती. आता आई भारती तुमचे मुखारी. आई भारतीले भुरग्यां पैकी कोंकणी आवसूय एकली. मेळणू गांतुया सुंदर माळा रंग रंगाची पाकळी. रंग रंगाची पाकळी आई भारतीले भुरग्यां पैकी. भास वेगळे गो वेसू वेगळे गो मन मात्र एक गो. भारतीय आमी सक्कड म्हणचे बांदपाचे सूत्र गो. बांदपाचे सूत्र गो आई भारतीले भुरग्यां पैकी कोंकणी आवसूय एकली. गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ राज्यांतू व्यापक आवसु कोंकणीले चेरडुव आम्ही एकमेक मोगुगो. एकमेक मोगुगो आई भारतीले भुरग्यां पैकी कोंकणी आवसूय एकली. शणै गोंयबाब माधव शानुभाग चाफरा विल्फी बस्ती मौजो केळेकर मल्ल्या कामत कोंकणीचे आस्ती. आई भारतीले भुरग्यां पैकी कोंकणी आवसूय एकली. कोंकणी मातयेक कितलो परमळू होळचे उद्दाक कितले नित्तळ. मायपासाचो असलो एक मेळू भुंयतळांतू खंय मेळत गो. भुंयतळांतू खंय मेळत गो आई भारतीले भुरग्यां पैकी कोंकणी आवसूय एकली. हांव ताबळीच सांगले गणराज्योत्सवाचे संदर्भारी राजपथांतू विविध राज्याचे स्तब्धचित्र प्रदर्शित जाता आनी ते स्तब्धचित्र विविध राज्याचे संस्कृती आनी ताजे एक कसले आमी सांगताची विभिन्नता म्हळ्यार विभिन्नतांतू एकता कशी आमी आमगेले मध्यंत आस म्हळेले थंय प्रदर्शित जाता. आई भारतीले भुरग्यां पैकी कोंकणी आवसूय एकली. आई भारतीक मस्त जन भुरगे आसाची. विविध जाती विविध बोली उलयतले विविध वेसू भास उलयतले पुराय कोंकणी तांतू एकली कोंकणी म्हणलेली एक धूव आई भारतीक आसा.
आम्ही सगळ्यांनी मेळणू घालतुया सुंदर माळा, रंग रंगाची पाकळी, रंग रंगाची पाकळी. वय हे पुरे जन म्हळ्यार आमी कितले राज्यसची आमगेली हे देशांतू भारत देशांतू ते सगळे भारत देशाचे विविध राज्याचे पुरा जनान मेळणू एक सुंदर माळ घातल्यारी ती माळांतू विभिन्न रंगाची पाकळी असताची तसली एक सुंदर माळा आम्ही घालतुया म्हणून हांव मनांत चिंतून ही कविता रचना केली. भास वेगळे गो, वेसू वेगळे गो. आमगेले भास कशी वेगळे जाल्यार वेसू म्हळ्यार आमगेले नेसण ते नेसणय वेगळे असता जाल्यार मन मात्र एक गो. भारतीय आमी सगळे म्हणचे आमी सगळे भारतीय म्हणलेले एक बांदपाचे सूत्र एक सगळ्यांक मेळणू एक बंधनांत बांदूची एक सूत्र आस तेची आमगेली भारतीयता आमगेले देशप्रेम म्हणलेले एक सूत्रांनी बांदून घाला आमकां सगळ्यांक. आतां हांव आमगेले कोंकणीचे स्तब्धचित्र केलेले म्हूण जाल्यार ताजे बद्दल आतां उलयता. गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ राज्यांतू व्यापक. आतां ही कोंकणी म्हणलेले सगळे जगत्यांतू आमी कोंकणी उलयतले आमकां मेळटाची. देश विदेशांत पुरा कोंकणी उलयतले आमी कोंकणी लोक आसची जाल्यार व्यापक जावन आसचे गोंयांतू, महाराष्ट्रांतू, कर्नाटकांतू आनी केरळ राज्यांतू व्यापक जावन कोंकणी लोक आसा. आवसू कोंकणीले चेरडुव आमी एकमेक मोग गो. आमी एक आवस आमगेली ती कोंकणी तिगेल चेरडुव म्हणलेले एक मोग आमगेले मध्य आसा. आमी विभिन्न राज्यांत अशा पुरोची महाराष्ट्रांत अशा पुरोंतू गोंयांतू न्हय कर्नाटकांतू न्हय केरळांत असो पुरोची जाल्यार कोंकणी भास उलयतना आमी सगळे एक आवयल चेरडुव म्हणलेले एक विचार आमगेले मनांतू येता. आनी हे कोंकणी आवसूक कितले नावादीक चेरडुव जावन गेल्यांची. शणै गोंयबाब, शणै गोंयबाब म्हणलो गोंयांतलो म्हळ्यार आमगेले कोंकणीचे एक सक्रीय म्हळ्यार एक वावराडी एक्टिविस्ट म्हणटाची. कोंकणी भास ते वयर येवका, कोंकणी भाशेक जावका दिलेले स्थानमान मेळका म्हणलेले एक प्रयत्न केलेलो एक प्रथम एक पुरुश म्हळ्यार शणै गोंयबाब. तशीच माधव मंजुनाथ शानभाग हांणी बद जावन तांणी कुमटेचे जाल्यार तांणी कोंकणी साहित्य परिशदाचे प्रथम अधिवेशन 1939 कारवारांत केले. कोंकणी एक भाशे खातीर वांट काडलेले एक होराट केलेले तसले व्हड मनीस तांणी माधव मंजुनाथ शानभाग. चाफ्रा आमगेले हांगाचेची मंगळूरचे बारी व्हड नावादीक कवी. तांकां केंद्र साहित्य अकादमीचे प्रशस्ती तांगेले सोंश्याचे कान म्हणलेले कविता संग्रहाक मेळिल्ले आसा. मस्त नाटक बरयल्यांची कविता बरयल्या. तशी चाफ्रा म्हणलेले एक नांव भारी व्हड. तांणी मुंबयंत आसतना पळणारी म्हणलेले पत्राचे संपादक जावन तांणी काम केलां. तसले चाफ्रा विल्फी कोंकणी कोगुळ म्हूण म्हणटाची. सुमार 2,500 चड पद रचन केला तांणी. नाटकय बरयला, संगीत संयोजकय तांणी, गायकय वय. तशी कोंकणीची एक व्हडी आस्ती विल्फी रेबिंबस. तशीच बस्ती वामन शणै हांणी एक कोंकणीचे महान एक पुरुश. तांणी कोंकणी सरदार विश्व कोंकणी सरदार म्हणटसले बस्ती मामू. हे पुराय भोवशा कोंकणीचे एक स्तब्धचित्र करचें जाल्यार हांतू कोण राबोवेत म्हणलेली एक कल्पन करून बरयल तसले ही कविता. तशीच मौजो केळेकर.
ಬಹುಶಃ ಕೊಂಕಣಿಕ मेळ्ळले प्रथम ज्ञानपीठ प्रशस्ती श्री रवींद्र केळेकर हांकां तांकां मेळ्ळेले. तांणी व्हड साहिती मस्त लेखन पुरा बरयलें तांणी. तसो एक व्हड मनीस कोंकणीक एक ज्ञानपीठ प्रशस्ती हाण दिलेले व्हड मनीस. मात्र न्हय पद्मभूषण सन्मानीत तांणी. तशीच मौजो दामोदर मौजो हांकांय ज्ञानपीठ प्रशस्ती मेळिल्ली आसा. व्हड कादंबरीकार सानकाणी पुराय बरोवपी श्री दामोदर मौजो. तशीच मल्ल्या कामत कोंकणीचे आस्ती. मल्ल्या पुरुषोत्तम मल्ल्या हांणी केरळाचे मट्टनचेरीचे हांणी तशीच कोंकणीचे मस्त काम करून तांकांय पद्मश्री प्रशस्ती मेळ्ळ्या. तांकांय केंद्र साहित्य अकादमीचे प्रशस्ती तांकां मेळिल्ले आसा. तसले व्हड बरोवपी आनी कोंकणीचे एक्टिविस्ट म्हणून म्हणत तसले पुरुषोत्तम मल्ल्या. तशीच पी.जी. कामत हांणी बहुभाषा पंडित तातूंत कोंकणी खातीर मस्त काम केलेले. मस्त तांकांय प्रशस्ती पुरस्कार पुरा मेळिल्ले आसा. असल पुराय कोंकणीचे व्हड मनशां हांकां पुराय एक आमगेले कोंकणी स्तब्धचित्र गणराज्योत्सव वेळार करचें जाल्यार हांणी पुराय कशी राबून ಒಟ್ಟು राबल्यार महाराष्ट्रांतून केरळांताय गोंय कर्नाटकय सेरसून तसल एक नमनेचे भव्य स्तब्धचित्र ते जातले म्हणलें कल्पनेर ही कविता हांव बरयलेली. कोंकणी मातयेक कितलो परमळो. हय आमकां आमी खंय वच्चा परोवची खंयचेय राज्या वच्चा परोवची जाल्यार आमगेली कोंकणी मातयेची परमळूची एक विशिश्ट जावन आसता. आमी आमगेले कुळार म्हूण सांगचे गोंया ज्यो गेल्यार ते गोंयचे शेताचे गद्द ज्यो पळयल्यार नातल्यार थंयचे काजू रान बीन पळयल्यार ते पुरो पळयतना आमकां आमगेले जालेली एक मातये परमळशी आमकां येता. आमगेले कुळारचे नातल्यार एक आमी कसं म्हणटा पोट्टा गांठीची एक बंधन थंय आमकां उडगास येता. बहुशा हांगा तुकून आमी आयिल्लीची आमगेले माती ही हाजी परमळ हो आमी विसरून गेल्लो परमळ हो आतां परत नांका मारतना वय वय आमगे कुळारची माती ही म्हळेली एक विचार आमगे माते येता. तशीच होळचे उद्दाक कितले नितळ. वय आमगेले गोंयांत होळचे मांडवी न्हंय आसा पुरो जुवारी न्हंय आसा पुरो ते उद्दा पित्तन आमकां आमगेले जालेली एक आमगेले उदकाचे एक रूच थंय आमकां मेळटा. मायपासाचो असलो एक मेळू. वय एक मायपासू एक बांद आमी कुळार गेल्यार आमकां कसल एक मायपासाचे एक बांद आमकां ताणतगी तसल एक बांद भुंयतळांतू खंय मेळत गो भुंयतळांतू खंय मेळत गो. आई भारतीले भुरग्यां पैकी कोंकणी आवसूय एकळी मेणू गांतुया सुंदर माळा रंग रंगाची पाकळी रंग रंगाची पाकळी. वय कोंकणीचे एक स्तब्ध चित्र आमी करचें जाल्यार ते हे गणराज्योत्सवाचे संदर्भार असल एक स्तब्ध चित्र आमगेल मुखारी अशी एक राजपथांतू चोलन वत आसल्यार आमगेल मन कितले अभिमानान भरता कितले खूश जाता आमकां आमगेल मन कितले फुलता म्हळेले एक विचार घेवन ही कविता हांवें बरयली. हीच हे कवितेची फुललेली काणी. ही कविता तुमकां कशी लागली म्हणून अवश्य आमकां तुमी तिळचिया. परत येवचे हप्त्यांतू अनेक कविते संगात हाजर जाता. नमस्कार.